देवा बापान आमचो सगल्यांचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या पुताक आमचे सारकेलो करून धाडलो. आनी पुतान कितें केलें? आमचे स्वयं पत्करले. आनी ताचो मनोभव असो आसलेलो की आपूण देव म्हणून न्हय, पूण आपूण एक चाकर कसो तो आमचे सगळें जियेलो. देव जावन पूण इतलो खालती जालो की ताणें देवाची येवजणे प्रमाणे आपलें जिवीत सादलें. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयच्या सुरवातीच्या उतरांनी आमकां सांगलां, आमकां कोणाकूय तर कितें घडोवन हाडूंक जाय, कितेंय करूंक जाय जाल्यार तातूंत आमकां थोडो तोकूस घेवचोच पडटा. आतां आमी जाणो कशे भाशेन आमचेर आळसाय येता. आळसाय आमकां तें करूंक दिना, पूण आळसाय आमची बाजूक धरून एकदम फोर्सान आमी असो एफर्ट करूंक जाय की तें आमकां करूंक जाय पळय तें तातूंत आमचें ध्यान मन लावन सादेंच न्हय पूण दर वेळा बरें करूंक आमी अशें करून हाडूंक जाय. तेन्नाच की आमकां धादोसकाय मेळटा. नाजाल्यार केलां खात जेवात तें आमचें नासता. तसलो मनोभव न्हय. आमी सदांच कितें कोत्ता तें बरे भाशेन करूंक जाय. आनी जेन्ना आमी बरे भाशेन कोत्ता तेन्ना आमकां धादोसकाय मेळटा. दुसरी आमकां म्हणटात म्हणून न्हय, पूण आमी तें बरें केल्लें आसा म्हणून देवा वजीर, देवा सवें आनी देवा बरोबर. तेन्नाच की आमकां धादोसकाय मेळटा. देवान आपले पोरचेक गुलामपणांतली तांकां भायर काडली. सगळो गती देवा कडेन मागताली. इतली संख्या, इतली पोरजां एका ओरोण्यांत चलपाक सोंपें न्हय. आतां आमकां रस्ते सगळे आहा, मोटरां आहा, सगळें आहा, पूण आदल्या तेंपार हांगसर लोक जेन्ना फेस्ताक येतालो, नोयनाक येतालो, तेन्ना फकत पोन्यान ताका येवचें पडटालें. फेरी बोट पुरान नासलेली आनी तेन्ना ब्रीज नासलेलो. कितलो तोकस घेवन तो लोक हांगसर येतालो. कित्याक लागून? कित्याक भाग्यवान फ्रांसिसाचे विनोतीन तांकां बरेंपण फावो जाल्लें. आनी ह्या भावार्थान बोरवाश्यान ती हांगसर येवन रावतालीं, ह्या कॉरिडोरांत रावतालीं. आनी आयज पर्यंत ती येतात ते भाशेन. कित्याक लागून येतात? कित्याक लागून हो तोकस घेतात? कित्याक तांकां देवाचो मोग हांगसर अणभवूंक मेळ्ळेलो आसा ताचे विनोतींतल्यान. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, ओरोण्यांत चलतना देवान ताका उदक दिवंक, ताका जेवण खावन दिवंक तें सोंपें नासलेलें. आरे ओरोण्यांत कितें म्हणून मेळटलें? पूण देवान इतली व्हडली संख्या आसलेली, तांकां 40 वर्सां ताणें तांकां सांबाळून इजिप्तांतली देवान रचलेलें तें शार जागो तांकां दिवंक येवजिलो. आनी वाटेर ती देवाचेर आड गेली. कित्याक म्हणून आमकां ह्या ओराण्यांत हाडल्या? आदीं मागलेलें, आतां हाडल्या उपरांत देवाचेरूच शीण कोत्तात. आनी आमच्याय जिवितान अशेंच आसता. आमी मागता कितें, देव दिता आमकां, पूण आमी श्रम घेवचे आसतना देवाचेरूच मागीर आड उलयता. ना, आमी तोकस घेवंक जाय. तोकस घेना जाल्यार कांयच जायना. उर्बेवंत आमी जावंक जाय, मागीर देव आमची उर्बा वाडयता. आमी तर आळसायेन रावतले आमी. म्हणटच ते भाशेन ते ओरोण्यांत देवाचेर आड उलयताले म्हणून देवान थंयसर त्या ओरोण्यांत सोरोप आसतात, हे सगळे सोरोप भायर सरले आनी तांकां चाबूंक लागले. ते मरूंक लागले. मोत्ता म्हणून आतां ताणें परतून मोइजेसाक उलो मारलो, देवाक सांग आमी देवाचेर आड गेल्या म्हणून, आमी पातक केलें, आमी हें सारकें करूंक ना,
आमी आतां निश्चय घेता ह्या फुडें आमी हे भाशेन करचें ना म्हणून. आनी देवान ताका कितें सांगलें, ह्याच सोरपाक पुतळीच्या हाचेर उबार एका माडयेर, आनी थंयसर ताणें पयलो म्हणटा त्या खुर्साक त्या सोरपाक ती बरी जातली. खुरीस हो तो थंयसर पोल आसलो, तो मेळ आसलेली ती, ताचेर कोण आसलेलो, वो सोरोप. सोरपांतली तांकां सुटका मेळटा. वो सोरोप तांकां वीक घालून मारून उडयता. पूण देवान अशें केलें की तांकां दाखोवच्याक की पातकांतली आमकां हेच भाशेन देव सुटयतलो फुडें. पातकूय आमकां तेच भाशेन भितरल्यान मारून उडयता. सोरोप आमकां भायल्या जिवितान मारून उडयता, पूण पातक आमचे भितरल्यान जिवीत सारकेंच इबाड करून उडयता. आनी आमी हें जाणो, तो देवान तांकां हे भाशेन त्या पुतळीच्या सोरपाक पळयल्या उपरांत ती बरी जाताली. आतां दुसऱ्या वाचपान आमकां कितें सांगलां, देवान आमकां पातकांतली सोडोवच्याक ताचे पुताक हेच भाशेन खुर्सार उबारून आमकां ह्या पातकांतली सुटका मेळटली म्हणून येवजिलें. कित्याक मोग म्हणजे सदांच तातूंत श्रम आसता, तातूंत दूख आसता, तातूंत खुरीस आसता. आनी आमचेर कितलेच खुरीस येतात, थंयसर खुरीस आसात. ते खुरीस आमी जेजू भाशेन आनी जेजू बरोबर उबारून ताचे फाटल्यान येवंक जाय म्हणून ह्या दिसांनी ताणें आमकां सांगलां. आनी खूब जाणां आमी हे भाशेन प्रयत्न कोत्ता आनी आमकां ताचें फळ मेळटा. पूण खूब पाटी आमी भितरल्यान सारकें सुटसुटीत आसना, उर्बेवंत आसना, आमी नको दुबावता. हांगसर आमकां ह्या बोरवाश्यान बरोवन फुडें पावलां मारूंक, कित्याक जेजू थंयसरूच रावता आमकां, ते भाशेन तर आमचो मनोभव आसत जाल्यार आमकां हिंचोय खुरीस उबारून व्हरोंक कठीण जावचें ना. कित्याक तातूंत न्हयच आमकां, पूण जेन्ना आमी हे आमचेर खुरीस येता ते जेजू सवे सोंसून दुसऱ्यांच्या साल्वासा पासत आमी भेटयता, तेन्ना कितल्याचशा लोकांक सुटका मेळटा. आनी हे भाशेन खूब लोक आहा जो एकामेका पासत मागता, आनी ताका लागून आमकां कुरपा मेळटा सोंपेपणी आमचो वावर फुडें व्हरच्याक. हें सगळें आमकां कळीत केलेलें आसा देवान. आनी जेजू मागीर निकोदेमाक सांगता, वय जशे भाशेन अरोण्यांत मोइजेसान त्या सोरपाक उबारलो, तेच भाशेन मनशाच्या पुताक खुर्सार उबारून ताचेर तर विस्वास दवरीत तांकां पातकांतली सुटका मेळटली. कित्याक देवा बापाची येवजण अशी आसलेली की आमकां पातकां वीण ताचे सारकी करून, कित्याक ताचे सारकींच आमी आसा, पूण तें आमी ओगडायलेलें तें पोत्तून आमकां जोडून घेवच्याक ताच्या पुताक ताणें धाडलो. आनी पुतान ताका तें करूंक नाका आसलेलें, तो पातकान नासलोलो, पूण आमचें पातक ताणें आपणाचेर घेवन सगळें मारहाण खावन त्या उपरांत ताका खुर्सार मारून तो पुनर्जीवन जावन स्वर्गात चडलो. आनी स्वर्गांतल्यान तो आमकां ताचो पवित्र आत्मो दिता, ताचे सारकी आमचें जिवीत घडोवन हाडच्याक, जिवोवच्याक आनी ताकाच आजीर करच्याक आमची सवय. ताका लागून म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी सगळीं जाणां जेजूच्या नांवान हांगसर आसा आनी आमी जेजूच्या नांवांत रावलीं की ना आनी आमचें जिवीत अदीक खोलायलें की ना ताचे सवय, तेन्ना आमी सगळीं जाणां एक कुडीची म्हणून आमकां कळटलें आनी एकामेकाक आमी मदत करूंक लागतलें हांव. आनी थंयसर जेजून जशे भाशेन आमच्या पातकां पासत सगळें सोंसलें, तेच भाशेन आमी एकामेका पासत सोंसूंक लागतलें हांव. काळजीदारपणी कित्याक हे भाशेन तो आमचे सवें जियेता आनी तो दोनी आमच्या जिविताचो ताकाच चिटकोन आमी रावता आमी, पूण अदीक खोलायेन आयज रावच्याक ह्या मिसान आतां आमचें जिवीत जेजूक भेटोवया. सगळीं जाणां आमच्या हात अशें दोणकेन दवरया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना आमी जिवी आसा आनी हें जिवीत
जेजूच जावन आसा. जिवीत ना जाल्यार आनी सुस्कार घेना जाल्यार आमी मोत्ता कुडींत. पूण जेजू आमचें सगळें आसा जाल्यार न्हयच हें जिवीत जिवोवपाचें, पूण भितरल्यान आमचें जिवीत पातकावीण जिवंक जाय आमी. म्हणजे स्वार्थीपणांत न्हय, आपलेपणांत न्हय, पूण जेजूच्या एकवठान. हाका लागून सुस्कार भायर सोडटना जी आमची चिंतना बरी वायट पोजणी कितें आसूं ती, ताका लागून आमची भावना उत्पन्न जाता, ताका लागून आमची चाल घडोवन येता, हें सगळें भितरलें जिवीत आमचें जेजूच्या नांवान भायर काडून ताचें दवरलें की ना, तो आमकां तातूंतली सुटका दिता. कित्याक ताणें सुटका आमकां जोडून घेतलेली आसा. पूण आतां आमी ती आपणायता जेन्ना आमी पातकान जियोंक लागता. जेजू, हें तुवें सगळें आमचे पासून घडोवन हाडलाय. तूंच आमची मनां आनी काळजां उजवाडाय आनी तुज्या एकवटान आमकां सदांच एकवटोन तुजे सरशी आमची सगळीं चिंतना भावना घडोवन येवच्याक तूं आमकां मदत कर.